नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। राजधानी पणजेत सापडले गांजाचे तिसरे रोप। फाटल्या 8 दिसांत गांजाचे रोप मेळपाची तिसरी घडणूक। पुलिशेन जप्त केले रोप, मातयेचे घेतले नमुने। दिवाडे फेरी धक्क्यावेल्यान कार थेट उदकांत, ड्रायव्हर सुखरूप। उजो पालपी दळाच्या जवानांनी कार काढली भायर। आयज फांतोडेवेली घडणूक। पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पाव गरजेचो अशें आसले तरी ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची आसा पक्षाक गरज, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपाक रावल्यात प्रियोळचे लोक। मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराच्या राजकी स्टेटमेंटाक मंत्री गोविंद गावडेचे प्रत्युत्तर। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेवपा खातीर बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक गरजेचें, सांगता समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकर। फामाद बोडगेश्वराची जात्रा फाल्यां सावन। आयज देवाचो वर्धापन दीस। व्हडा संख्येन भाविक लायतले जात्रेक हाजेरी। आतां पळयात खबरो विस्तारान। टोकार एका रेस्टॉरंटा कुशीक गांजाचे आनीक एक रोप सापडिल्ल्यान बोवाळ पडला। फाटल्या 8 दिसांत गांजाचे रोप सापडपाची ही तिसरी घडणूक। हे विशीं म्हायती मेळटकीर गुळी वखदा विरोधी पंगडान धांव मारून रोप जप्त केलें। तशेंच तपासा खातीर मातयेचे नमुने घेतल्यात। पळयात पुराय बातमी। टोकार एका रेस्टॉरंटा कुशीक गांजाचे आनीक एक रोप सापडले। फाटल्या 8 दिसांत राजधानी पणजेन गांजाचे रोप मेळपाची ही तिसरी घडणूक। एका फाटोफाट एक गांजाचे रोप पणजेन मेळत आसा, ताका लागून राजधानी पणजे ही गांजा सिटी जाल्या काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना। गांजाचे आनीक एक रोप सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीर गुळी वखदा विरोधी पंगडान धांव मारून गांजाचे रोप जप्त केले। तशेंच गांजाचे रोप सापडिल्ल्या कुंडयेंतले मातयेचे नमुने तपासा खातीर घेतल्यात। ह्यान आदी 4 जानेराक सांतिनेज वाठारांत गांजाचे पयले रोप सापडिल्ले, तेन्नाय गुळे वखदा विरोधी पंगडान ते जप्त करून व्हेल्ले। तशेंच तेन्नाय मातयेचे नमुने घेतिल्ले, पूण हे विशींचो अहवाल अजूनय आयिल्लो ना। ते उपरांत 2 दिसांनी म्हटल्यार 6 जानेराक सांतिनेज वाठारांतूच गांजाचे दुसरे रोप सापडिल्ले। शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शना मदीं रस्त्या कुशीकूच हे रोप सापडिल्ले। ते उपरांत शेनवारा तिसरे रोप सापडिल्ल्यान बोवाळ पडला। ही रोपां कोणे मुद्दाम रोयल्यात की ती आपुणूच रुजून आयल्यात ती कळपाक मार्ग ना। स्मार्ट सिटीन हेजे पयलीं 2 गांजाची प्लांट सापडलेली, तशीच आतां हे तिसरे म्हणूंक शकता आमी। पूण हे जे आसा ते स्मार्ट सिटीचे कामा खातीर न्हू, जाल्यार हे जे आसा टोंका पणजे हांगा एक जे कॉलनी आसा, जे कॉलनीन लोक रावतात, आनीक तेजे मुखार एक फेमस अशी रेस्टॉरंट सुद्दां आसा जी मेन रोडाक अटॅच आसा। आनीक ही एक कॉलनी आसा, आनीक हांगा रेंटान सुद्दां हांगा बारीक बारीक रूम्स दिसता आमकां लोक रावतात। आनी तेंचे हे जे गार्डन आसा, ते गार्डनान हांगा एक बारीकशे बकेटान कोणे तरी गांजा रोयल्लो हांगा सापडलेलो आसा। आनी आयज दनपारां तो पुलिसांनी हांगासलो काडलेलो आसा। जाल्यार तो मेन म्हटल्यार हे जे झाड आसा ते बकेटान तुमकां सांगूंक शकता हांव 1 मीटर सुमार पुलिसांक सापडला। 98 सेंटीमीटर सुमार हे झाड व्हडले जाल्ले पुलिसांक सापडलेले आसा। आनी त्याच बरोबर हो जो हे जे गार्डन आसा, ह्या गार्डनान तूं पळोवंक शकतात भरपूर तरेचे हांगा जे हे आसात, फूल झाडां आसात ती हांगा दिश्टी पडटात। पूण तितून भितर गांजा रोवपाचे धाडस कोणे केले आनीक तेका हे धाडस जाले कशें, हेचेर आतां फुडली पणजे पुलीस तपासणी सुरू केल्ली आसा पणजे पुलिसान। आनीक हेचेर जे गांजा जी प्लांट्स आसात तेंचेर ज्यो अपडेट्स आसात त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आता एक धक्कोदायक बातमी। शेनवारा फांतोडेर दिवाडे फेरी धक्क्यावेल्यान कार थेट उदकांत गेली। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाक दुखापत जावना। ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कार उदकांतल्यान भायर काडली। कारीच्या ड्रायव्हराचो दोळो लागिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या आसूये अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या।
आज सकाळी फातोडेर एक इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार इन्सिडंट दिवार जी फेरी आसा दिवार फेरीचो जो धक्को आसा थंयसर हो इन्सिडंट घडलेलो आसा तो म्हटल्यार दिवार आयलंडा वयल्यान एक गाडी 4 व्हिलर जी आसा ती म्हणजे पणजे हांगासर येवपाक येताली आनी त्या ड्रायव्हराचो म्हणजे खंय तर गाडी चालकाचो खंय तरी दोळो लागिल्ल्या कारणान ती गाडी डायरेक्ट उदकान गेली आनी सुदैवान ते म्हणजे जो कोण गाडी चलयतालो ताका कांयच जावंक ना अशी माहिती जी आसा ती आमकां मेळिल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे अग्निशमक दलान थंयसर येवन ती गाडी जी आसा ती वयर काडली आनी सुदैवान ती गाडी उदकान गेलेल्याक ते ड्रायव्हराक कांयच जावंक ना आनी खंय तरी तेजो दोळो लागलो गाडी चलयतना दोळो लागिल्ल्या कारणान हो जो इन्सिडंट आसा तो घडला अशी माहिती आमकां मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर। पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांक आस्पावन घेवपाक जाय अशें आसलें तरी कांय ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आसा। तांकां पक्षांत व्हडली पदाय मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकर हाची बिनविरोध निवड जाली। संघटनात्मक कार्यात तरणाट्यांचो आस्पाव आसप गरजेचो अशें आसलें तरी ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची पक्षाक गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक पक्षांत योग्य ती पदाय मेळटली अशें तांणी सांगलां। 2027 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परतून येवपाक जाय जाल्यार पक्षाच्यो अंतर्गत गजाली भायर घालूं नाकात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कार्यकर्त्यांक केलें। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार दयानंद कारबोटकर हांची बिनविरोध निवड जाली। हे निमतान आयोजीत केले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। हेवे दावे आसतले, हेवे दावे आमच्या घरच्या घरा आसपाक जाय। हेवे दावे बाकी हेवे दावे आमी पब्लिकाक उलोवचे ना। आमी बऱ्योचश्यो गजाली आसतल्यो कदाचित म्हणजे प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जायना बट प्रत्येकाक राज्य भारतीय जनता पार्टीचे येवपाक जाय हेंय तकलेन आसप तितकेच गरजेचें आसा। म्हणून तर शिस्तीन काम करप पार्टीचे आमी म्हणटा की त्या खातीरच फुडल्या 2027च्या निवडणुकेक वयता आसतना प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी तितकीच आसा। म्हणून हांव म्हणटा की आतां पासून जर आमी तयारी सुरवात केली उत्तर गोंयांतल्यान 37 मॅक्झिमम सीट हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्ले आसा। 27 आज सांगता बरोवन दवरात 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्य आसतलें। तो नवो आयला आपूण पोन्नो आसा हें आतां भाजपात चलचें ना। आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाक जाय असो कान मंत्रूय मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक दिलो। जे आयज भारतीय जनता पार्टीत आयल्यात तांकां आमचे विचार पटल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। आमी नवीन आमदार आमच्या मदीं आयले ते आमच्या मदीं मिसळ्ळे ते आमचे जाले। आतां आमी हें करून चलचें ना तो नवो आयला हो पोन्नो आयला ना। आमी सगळे जाण एकत्र वचपाक जाय। आमी सगळे जाण मेळून मिसळून काम करपाक जाय। शेवटी आमकां विजन कितें तर आमकां नेशन फर्स्ट सेकंड पार्टी थर्ड हांव। आमकां आज जेन्ना आमी दुसऱ्याक आमी सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीत घेतल्या ते आमच्या विचाराशी समरस जाल्या। तेंकाय कळ्ळा की हय ह्या देशाक मोदीजीच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना म्हणून ते भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाले। आमी आज आमदार जे काँग्रेसींतल्यान हांगासर आयले कित्याक आयले ते फक्त आमच्या प्रेमापोटी येवंक ना किंवा आपल्याय स्वार्थापोटी येवंक ना। तांच्यानी पळयले ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार फक्त कोण करपाक शकता आसत भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता। भाजपाच्या उत्तर गोंय जिल्लोध्यक्ष पदार बिनविरोध वेचून आयिल्ल्या दयानंद कारबोटकारान पक्षान दिल्ली जबाबदारी यशस्वीपणान पार पडटलो म्हणून सांगलें। उत्तर गोवा उपन म्हाका दिल्ल्या अध्यक्ष गेल्या 26-27 वर्सांनी पार्टीक काम केलें। जे आयज मेरेन जे पार्टीक योगदान दिलां तितून म्हाका सगळ्या लोकांचो सगळ्या कार्यकर्त्यांचो म्हाका एकदम प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा। आतां जे फुडें जे काम जातलो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाची आमच्या पार्टीच्या विश्वासाची आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष त्याच्या विश्वासाची जे आमचे सगळे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हे सदीक संघटनेचे आमकां जे कशें काम करपाक जाय आमकां सदीक मार्गदर्शन करपाक ते सगळे कार्यकर्ते की हांव जो फुडें जो वता जशें सांगिल्लें आसतना इलेक्शन जे पार्टीचे काम दितले ते सारके टायमार रावन ते सगळ्यांक दितलो आनी जे पार्टीचे काम जाता इतलें म्हाजे कडसून फुडें वता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। प्रियोळाचे लोक आनी खास करून बायलां तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपा खातीर रावल्यात अशें म्हणून मंत्री गोविंदान दीपक डवळीकाराच्या त्या राजकी स्टेटमेंटाक प्रत्युत्तर दिलें।
दुसरे वटेन एकाच सरकारात रावून अशे तरेचे राजकीय स्टेटमेंटाक करप योग्य न्हय अशें मंत्री गावडेचे म्हणणे. पळयात पुराय बातमी. 2027 भाजपा वांगडा आमची युती आसतली तशेंच फोंडेच्या 4 भितरल्या खंयच्याय मतदारसंघात आपूण उबो रावपाक शकता अशें मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान उलोवन दाखयल्लें. ढवळीकराच्या ह्याच स्टेटमेंटा वयल्यान चाळविल्ल्या मंत्री गोविंदान ताका प्रत्युत्तर दिलें. प्रियोळचे लोक तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपाक रावल्यात असो पलटवार गोविंदान केलो. 3 फावट हारून आनी कायम सरकारा वांगडा रावन कितें उलोवप चुकीचें अशें मंत्री गोविंद म्हणटा. लोकशाहीर प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना हे प्रत्येकान लक्षात घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेले तुमी तांकांच विचारचें. आणि एक गोष्ट हांव लक्षात दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. तेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळवकार दितले आनी पिळवकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आसा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवं न्ही. आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे पेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी आमची BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा तो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता 7-8 सिटांचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तांचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे BJPचे कॅन्डिडेट आसा. सांगलो ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. ते दिसता तुमकां हें करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां तिकेट. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले? हय मांडे तालुका भितर करतलो. म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसत पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी सपोर्ट आसा. प्रियोन आसा अजून. माझी 10,10-11,000 मतां कोणूच काडूंक शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा. काय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता. पुणे सगळे अशे लोक म्हाका मानता. फोंड्या व्हडले तुमचे केतन भाटीकर आसा न्ही? आसा सगळें जातलें. तुमी पळयत राव. आदले आमदार दीपक ढवळीकार हांणी परतून प्रियोळच्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उलोवन दाखयल्ली. सद्याक भाजपात मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे प्रियोळच्यान 2017 आनी 2022 असो 2 फावट वेंचून आयला. त्या नादी दीपक ढवळीकार 2012 वर्सा प्रियोळच्यान 2100 मताधिक्यान वेंचून आयिल्लो. 2012 वर्सा गोविंदाक 10 जाल्यार दीपकाक 12,000 मतां पडिल्ली. उपरांत 2017 गोविंदान दीपकाक सुमार 4,500 मतांनी हारयल्लो. 2017 गोविंदाक 15,000 जाल्यार दीपकाक 10,500 मतां पडिल्ली. उपरांत 2022चे विधानसभा वेंचणुकीत परतून मंत्री गोविंदान दीपकाक हारयल्लो. हे वेंचणुकीत गोविंदाक 11,000 जाल्यार दीपकाक 10,800 मतां पडिल्ली. गोविंद गावडे फकत 213 मतांनी वेंचून आयिल्लो. आता परतून एक फावट दीपक ढवळीकरान पिरोळच्यान वेंचणूक लडोवपाचें जाहीर केल्ल्यान मंत्री गोविंदाक घाम फुटला. ताका लागून हे मुखावेले विधानसभा वेंचणुकीत कोण बाजी मारता ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
आताची बातमी एक ज्येष्ठ नागरिकां खातीर. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेवपी लोकांक आतां तांच्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें केलां. बँकेत आधार लिंक केल्लें नासत जाल्यार तांकां पयशे येवपाचे बंद जातले म्हणून समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर सांगता. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत वट्ट 1,37,623 लोक दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो लाव घेतात. हातूंत ज्येष्ठ नागरीक, विधवा, दिव्यांग व्यक्ती ह्या लोकांचो आस्पाव आसा. हे येवजणे खाला कोणाक पयशे येतात तांणी आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करून घेवचे, नाजाल्यार पयशे येवपाचे बंद जातले अशें समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी सांगले. आतां मेरेन सध्या 1,09,193 लाभार्थ्यांनी आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक केला. हे येवजणेचो लाव चालू उरपाक जाय जाल्यार उरिल्ल्या लोकांनी बँकेत वचून आधार कार्ड लिंक करचे अशी विनवणी संचालकान केल्या. समाज कल्याण खात्याची जी पळय दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसा तातूंत सद्याक 1,37,623 बेनिफिशरीज लाभ घेतात. जातून सिनियर सिटीजन म्हणजे ज्येष्ठ नागरीक, विडोज विधवा जावं सिंगल वुमन, एकल महिला आणि त्याचबरोबर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज म्हणजे दिव्यांग लोक. आणि आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडच्यान आणि गोंय सरकारा कडच्यानूय प्रत्येक डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स आयल्यात की तांच्यांनी जे पळय अकाउंट्स बेनिफिशरीजांक डायरेक्ट बेनिफीट वता एज ऑफ नाव आतां ते अकाउंट बेस्ड आसा ते आधार बेस्ड करचे, जेणे करून हातून इट्स दॅट सिस्टम एक फूल प्रूफ जावची आणि लोकांक तांकां खंयच आडखळ जायनासतना फक्त त्याच बेनिफिशरीजांक, त्याच लाभधारकाक ताजो लाभ मेळचो ह्या खातीर ही एक उत्तम योजना सरकारान केल्ली आसा. आनी डिपार्टमेंटाक एक कंपल्सरी केलां की वी हॅव टू आमी ताजी अंमलबजावणी करची. आतां जवळ जवळ 28,430 लोकांचे आधार कार्ड सिडींग जावूं ना. सो हांव लोकांक विनंती करतां जे आमचे लाभधारक आसात स्किमीचे तांकां हांव विनंती करतां की तांच्यांनी आपआपल्या बँकेन वचून हे आधार सिडींग करून घेवचें जाता तितले बेगीन. कारण जर हे आधार सिडींग जालें ना आनी आमी आधार बेस्ड पेमेंट जेन्ना स्टार्ट करतले तेन्ना जांचें सिडींग जालें ना तांकां हो पेमेंट आनी हो लाभ वचचो ना, तांच्या पासून ते वंचीत उरतले. आनी त्या खातीर टेम्पररीली तांचो आमकां बंद करचो पडटलो जो पर्यंत ते आधार सिडींग करनात. सो परत एकदां विनवणी करता की तांच्यांनी आधार सिडींग करून घेवचें आनी जेणे करून आमकां सरकाराची जी पळय येवजण आसा, स्कीम आसा ती बरे तरेन लाभोवपाक शकतले. कितले लोकांनी सर केले आतां मेरेन एज ऑफ नाव 1,09,193 लोकांचे आधार सिडींग जाला. आनी आमी जाणात की ही स्कीम 2001 स्टार्ट जाल्ली तेन्ना आधार कार्ड हें कंपल्सरी जरी नाशिल्लें, आतां प्रत्येक सरकारी ट्रान्जॅक्शनाक आधार कार्ड कंपल्सरी जाता आनी आधार बेस्ड पेमेंट हो एक सुरक्षीत पेमेंट. सो त्या खातीर हें गरजेचें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. गोंयचो राखणदार बोडगेश्वराची जात्रा गोंयभर फामाद. आयज बोडगेश्वर देवाचो वर्धापन दीस. फाल्यां सावन जात्रेक सुरवात जातली. आंगवणीचो देव अशी वळख आशिल्ल्या ह्या बोडगेश्वराचेर लोकांची खूब श्रद्धा. गोंय तशेंच हेर राज्यांतले भावीक ह्या जात्रेक व्हड्या संख्येन हाजेरी लावन देवाचो आशिर्वाद घेतात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेतलो. देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक घेवन सगळ्या जाणांक सगळ्यात पयलीं शुभेच्छा. बोडगेश्वराची जात्रा ही फेमस जात्रा प्राय गोंयभरांतले सगळे भक्तगण हांगासर आशिर्वाद घेवपा खातीर येता. मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक ही यात्रा आयज म्हज्या बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदनाचे कानवडे सगळे जाण मेळोन दर्शन घेवपाक आयल्या. हांव परत एकदा सगळ्या बोडगेश्वराचे जे महाजन आनी तेचे आयोजन समिती आहा हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. बरें आयोजन करता आनी लोकांक उत्साहात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय कल्चरली आमी बऱ्यो करता. मांडवी आनी जुवारी न्हंयत पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडपा खातीर पर्यावरणीय मान्यताय दिवपाचो राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण निर्णय जाला. प्राधिकरणाचे फुडल्या बसकेत फाटल्या बसकेचे मिनिट्स सादर केले उपरांत पर्यावरणीय मान्यताय मेळटली म्हणून खात्रीशीर म्हायती मेळटा. गोंयांत 2018 वर्सा सावन मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काडपाक बंदी आसा. हे बंदीक लागून गोंयांत रेंवेचो मोठो उणाव आसा.
मात आतां गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाचो मार्ग मेकळो जावपाची चिन्नां दिसतात. जिल्लोधिकाऱ्यान जिल्लो सर्वेक्षण अहवालात घातिल्लो घोळ पयस केलो. तशेंच सुदारीत जिल्लो सर्वेक्षण अहवाल मतींत धरून मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यता दिवपाचे राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणान तत्वता मान्य केला. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले बसकेत पर्यावरणीय मान्यता मेळपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 2018 सावन मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काडपाक बंदी आशिल्ली आनी ह्या बंदेक लागूनच गोंयांत रेंवेचो खूब मोठ्या प्रमाणान उणाव आशिल्लो. आतां मात गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन जी रेंव काडटात तांचो मार्ग खंय तरी मोकळो जाल्ल्याची चिन्नां आमकां दिश्टी पडटा. स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हांच्यांनी मान्यताय दिल्या आनी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाणे खंय तरी फुडल्या बसकेत पर्यावरणीय मान्यताय मेळपाची सुद्दां शक्यता आसा अशें सुद्दां कळटा. जाल्यार खंय तरी आतां पारंपारीक पद्दतीन जी रेंव काडपाक मेळनाशिल्ली आनी लोक म्हणजे बेकायदेशीर जे रेंव काडटले तांकां एक खंय तरी आतां थकाय मेळपाची चिन्नां जी आसा ती दिसपाक लागल्या. जाल्यार बेगिनात लोकांक जी आसा ती मान्यताय मेळपाक जाय आनी कारण म्हटल्यार लोक घरां बांदतात किंवा आनीक कितें काम आसता ताचे खातीर लोकांक रेंव जाय पडटा. जाल्यार ही जी मान्यताय आसा ती बेगिनात मेळटली अशी आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटली 6 वर्सां सावन मडगांव वाठारांतल्या विंगड सुवातींनी तशेंच सरकारी कार्यालयांच्या भायर पार्क करून दवरिल्ल्यो पोरण्यो सरकारी गाडयांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. ह्या गाडयांक आतां कळम येवपाक लागल्या. तशेंच तांच्या सरभोंवतणी झाडां झुडपांय वाडपाक लागल्यात. देखून ह्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी जावपाक लागल्या. ह्यो गाडयो न्ही स्क्रॅप जावन पडलेली आहा 10 वर्सां 15 वर्सां. ते एक्चुअली सारक्यो मातये भितर आनी झुडपां भितर लिपलेली आहा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो, PWD वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, मागीर ट्युरिझम आनी पयल्या त्यो RTOच्यो गाडयो अशे टोटल जर गाडी पळोवपाक गेल्यार इतले मडगांवाकच आमचे 50-60 तरी गाडी आसतल्यो. आनी ते कितली वर्सां जाली ताणें कोणें तेजे नजरच मारूना. आमच्या गव्हर्मेंटाक एक स्क्रॅप पॉलिसी काडपाची हेज्या गाडयांचेर आनी ताबडतोब ह्यो गाडयो स्क्रॅप करून उडोवपाच्यो. एबंडंट गाडी म्हणटा कितले मागीर लोकांक आमच्यो गाडी दवरपाक स्पेस मेळटलो. जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑफिस बॅरर आहा तांकां थंय गाडी दवरपाक म्हणजे हे अक्षरशः हेजेर कोणूच एक्शनूच घेयना. म्हाका पळोवन ते चुरचुरी दिसता. ह्यो गाडयो अश्यो गव्हर्मेंटान जर त्यो काडून जर त्यो स्क्रॅपाक दिल्ल्यो जाल्यार आमकां भरपूर रेव्हेन्यू मेळटलो. हो आमच्यान खंय तरी हो रेव्हेन्यू युटिलायज करपाक मेळटलो. नाजाल्यार गाडयांचो कांय फायदो ना. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा 15 वर्साच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो पूण लोकांच्यो 15 वर्साच्यो गाडयो बऱ्यो चकचकीत लोक सारके ताची कुयदाद घेवन त्यो बरी करून दवरता. पूण गव्हर्मेंटाच्या गाडयांचे पडोवंक ना. तांचे अमचे किलोमिटर जाले बऱ्यो गाडयो त्यो कंडम करून उडयतात. अश्यो आख्ख्या गोंयाक जर पळोवपाक गेले न्ही हजारांनी गाडी आसतल्यो. कांय फाटी गव्हर्मेंटाची नजर वचना तेजेर. ताका लागून आमी जनरल पब्लीक जे आहा न्ही ते गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिता बाबा अशें आहा म्हणून. टूल किट बदनामी प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना अशें सदानंद शेट तानावडे सांगता. म्हज्या कार्यकाळात हांवें प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला म्हणून तानावडेचे उद्देगार. गोंयांत सध्या टूल किटाचो विशय गाजता. ह्या टूल किटा वरवीं सरकाराचो मंत्री गोंयची बदनामी करीत आशिल्ल्याची चर्चा सध्या सुरू आसा. हाचेर जेन्ना आमच्या पत्रकारान तानावडेक विचारले तेन्ना तानावडे म्हणटा प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना. आयकात. तो एक मिडियान केल्लो हायप आसा. म्हाका दिसता की कारण कितें आसता आज आमी हांगा खेळाच्या उक्तावण आयला तर च्या पिता उलयता आसतना आमी एकाची गोश्ट उलयता म्हणजे ताका व्हडलो कितें हें करपाची गरज तेजें क्लारिफिकेशन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा आनी त्यामुळे जो आसा तो व्हडलो कांय सगळ्यांनी अशें म्हणा कांय लोकांनी ताचो हायप तयार केला पूण तातूंत तशें कांय ना. आनी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर केलें हांव तांचे कडेन हांव नासलो हांव गोंयभर आसलो येतकच हांव तांचे कडेन काल मला कांय ना जे कोणें उलयलां ते काबळ दिल्लें आसा व्हडलो हें असो कांय ना. आपणे प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला. फुडले केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर गोंयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण पत्रकारांनी विचारिल्ल्या ह्या प्रश्नाक तानावडेन जाप दिली. देशा भितर म्हाका दिसता आमी दोनूच अध्यक्ष अशे आसले की जो पूर्ण टर्म करपाक जाय. हांव आनी दुसरो गुजरातचो बाकी मध्य सगळ्या जाणांक मदीं बदलले आनी म्हाजो टर्म जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा. नवीन नांवांय भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची गेल्लीं आसात.
आनी त्यामुळे निर्णय जो आसा तो आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे आसा ते घेतले आणि फायनली आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे नेतृत्व सांगतात ती गोष्ट आम्ही करतात आणि त्यामुळे स्पेसिफिकली हांव जातलो काय ती जातलो हातूंतल्यान हें ना आनी त्यामुळे हांवें सांगिल्लें आसा की हांवें पूर्णपणे जस्टीस दिवपाचें काम केल्लें आसा आणि फायनली हांवें केलें हाजें कारण कितें जाता कार्यकर्त्यां कडेन म्हणजे हांव सगळे कडेन कारण फाल्यां दुसरो कोणी जाल्यार ते तशेंच काम करतलो तशें एकटोच सगळें करता अशें न्ही सगळे आपापल्या क्षेत्रांत काम करतात तेजें क्रेडीट पार्टी म्हणून एका जो लीड करणारो आसा ताका मेळटा त्यामुळे पूर्ण क्रेडीट जे आसा ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटा नाही आता पळय स्वीकारपाचो फायनली भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याक पार्टी करता पार्टीचे कार्यकर्ते येता मला प्रेमेंद्राक सांगलें जाल्यार प्रेमेंद्र स्वीकारतो मला हांगा आशिल्ले कोणूय कार्यकर्ते कारण हांवें कोणें चिंतिल्लें की ह्या मतदारसंघाचो बारीक कार्यकर्तो अध्यक्ष जालो न्ही हें केवळ भारतीय जनता पार्टीनूच जावपाक शकता आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसता डिसिजन आसता ते आमकां सगळ्यांक बंधनकारक आसता त्यामुळे आमची पार्टी म्हळ्यार हांव म्हज्या फाटल्यान फॅमिली अशें आमचें आसना इट पार्टीचो कोणूय कार्यकर्तो खंय पावपाक शकता गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.